नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नव्या सरकाराचे खाते वाटप सोमारा जावपाची शक्यताय. दामू नायक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदाचो दावेदार. फ्रांसीस डिसोजाक शार उदरगत, सुदीनाक PWD, पार्सेकाराक येणावळ, साल्डनाक पर्यटन आणि दयानंद मांद्रेकाराक शेतकी खाते मेळपाची शक्यताय. 3 दिसांच्या दिमागदार कार्यावळी उपरांत शेनवारा पणजे जाली शिगम्याच्या चित्ररथांची सर्त. फाटले 4 दीस पणजे शिगमोत्सव समितीन घडोवन हाडले वेगवेगळ्यो कार्यावळी. कला आणि संस्कृती खाते मेळोवपाक विष्णूचे लॉबिंग चलिल्ल्याचो पडला राजकीय मळार बोवाळ. 11 तारखेर गोंयचे कलाकारांचो गट घडोवन हाडटा विष्णूचो भोवमान सुवाळो. म्हादय अभयारण्याक वाघ वाठार अधिसूचित करपाच्या केंद्र सरकाराच्या निर्णयाचेर अभ्यास करून घेतलो निर्णय. गोंयचे नवे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें उतर. वाघांचो सांबाळ करपा विशीं जागृताय करपाक सुमार 15 शाळांनी काडली रॅली. आनी GPLान धेंपो क्रिकेट क्लबान जोडलें पयलें जैत. साळगांवकारान मारले GC अकादमीक. 5 पंगडाचे उरल्यात प्रत्येकी 3 मॅची. पयले 4 पंगड पावले सेमी फायनलीत. आता खबर विस्तारान. नव्या सरकाराचे खाते वाटप सोमारा जावपाची शक्यताय आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकार सोमारा ताच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिवन दामू नायकाक ह्या पदा खातीर वाट मेकळी करपाक शकता अशी माहिती खासा सुत्रांकडल्यान मेळटा. फ्रांसीस डिसोजा, सुदीन ढवळीकार, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, माथानी साल्डाना आनी दयानंद मांद्रेकाराक पयली खाती मेळटली. पळयात कोणाक कितें मेळपाक शकता ते. एका इतिहासीक वेंचणुके उपरांत विधानसभेत पाविल्ल्या भाजपा सरकाराचो शुक्रारा सोपूतविधी जालो. सोपूत घेतिल्ल्या फ्रांसीस डिसोजा, सुदीन ढवळीकार, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, माथानी साल्ढाना आनी दयानंद मांद्रेकार ह्या आमदारांक पयली खाती मेळटली अशें सुत्रां सांगतात. फ्रांसीस डिसोजाक शार उदरगत खातें, सुदीन ढवळीकाराक भौशीक बांदकाम आनी समाज कल्याण खातें, लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक येणावळ आनी नागरी पुरवण खातें, माथानी साल्ढानाक पर्यटन आनी नुस्तेमारी खातें आनी दयानंद मांद्रेकाराक शेतकी खातें मेळपाची दाट शक्यताय आसा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ताका स्वताक धरून 6 जाणांक पयली खातीं वाडटले अशी घोशणा ह्या आदींच केल्ली. इतले मजगतीं नव्यान वेंचून आयिल्ले खुबशे आमदार मंत्री पदां खातीर वेगवेगळे तरेन लॉबिंग करपाक लागल्यात अशी चर्चा सध्या राजकीय मळार चल्ल्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खातीं वाटपाच्या दुसरे फेरयेक रमेश तवडकार, दीपक ढवळीकार, मिलिंद नायक, म्हादेव नायक आनी अपक्ष आमदार आवेर्तान फुर्ताद लायनीन आसात. 21 तारखेर जावपा आशिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो हंगामी सभापती म्हूण म्हादेव नायकाक आदींच नेमला. खासा सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लक्ष्मीकांत पार्सेकार सोमारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिवन दामू नायका खातीर सुवात मेकळी करपाचो आसा. साळगांवचो आमदार दिलीप परुळेकाराची प्रदेश भाजपाचो सरचिटणीस म्हणून सोमाराच नियुक्ती जावपाची आसा. अध्यक्ष रावंक शकना. मे बी टील अरेंजमेंट इज मेड इल स्टे, बट एज पर BJP's कॉन्स्टिट्यूशन मंत्रीपद आणि अध्यक्ष अशें बरोबर उरूंक शकना. त्यामुळे इल हॅव टू रिजायन समटायम. मे बी मंडे ट्यूजडे इल रिजायन. नेक्स्ट कोण आसतले? दामू नायक? ना, अजून कांय ठरवून ना. तो पक्षान निर्णय घेवचो पडटलो. इन वीच आय एम ऑल्सो अ पार्टी, बट वी हॅव टू सिट एंड डिसायड. न्ही. पणजेच्यान आमचो खबरांकार, लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. 3 दिसांच्या दिमागदार कार्यावळी उपरांत शेनवारा पणजे शिगम्याच्या चित्ररथांची सर्त जाली. फाटले 4 दीस पणजे शिगमोत्सव समितीन गोंयच्या ज्येश्ठ कलाकारांचो भोवमान, व्हड आनी ल्हानांक खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती दवरिल्ल्यो. चित्ररथ सर्तीचे इनाम 4,20,000 मेरेन दवरिल्ले. पळयात पणजे जाल्ल्या चित्ररथ स्पर्धेची एक झलक. ह्या वर्सा आमकां वर्सा पेक्षा चड लोक जातलो अशी अपेक्षा धरता. कारण ह्या वर्सा आमचो पणजे जो MLA येता निवडून तो आयज आमकां CM म्हणून मेळ्ळो आसा.
आनी आमकां चड खोशी जाल्ली आसा की आमकां चीफ गेस्ट दुसरे कडेन सोदूंक वचचो पडूना जावं आमी रावचें पडटा रावूंक मेळचें ना आमचो पणजेकार आसल्या कारणान आमी चड उमेद जाल्ली आसा आनी पब्लिकूय ह्या वर्सा होळी जेन्ना आमी आझाद मैदानाचेर केली की वर्सा पेक्षा आमकां 4 पटींनी लोक चड जाले फ्लोट आमी पयलीं 3:30-4 भायर काडटाले पण आतां परिस्थिती वेगळी जाल्ली आसा कित्याक लायट इफेक्ट म्हणून जाल्ल्या कारणान की आमी फ्लोट बेगीन आमी कितलेय कोशिश केली समितीन जाल्यार आमकां शक्य जायना तें कारण तांच्या हातान आसता ते कशेंच तयार जायना तशें रोमटा मेळे जे आसा तांकां आमी विचारलें बाबा तुमी बेगीन येता कित्याक येना ते आमी सर्वीस करता काम करता आनी कामाचे सुटले शिवाय पयलीं येवंक आमकां मेळना तो प्रॉब्लेम तांचो जाल्लो आसा बाकी लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां हांगा बरो आसा. माध्यमाचो प्रश्न सुटावो जाय मेरेन गोंयचे खंयचेच कलाकार खंयचोच पुरस्कार घेवचे नात अशी घोशणा गोंयच्या कला मोग्यांच्या एका गटान केल्या. कलाकारांचो हो गट सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ल्या विष्णू सुर्या वाघाचो 11 तारखेर भोवमान सुवाळो घडोवन हाडटा. कला आनी संस्कृती खातें मेळोवपाक विष्णूच्या लॉबिंगाचो हो एक भाग अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळांत चल्ल्या. एक कलाकारांचो लेखकांचो प्रतिनिधी कसो जावन तो आसा तो प्रतिनिधी आशिल्लोच आदी सुद्दां तो आवाज जेन्ना काडटालो तेन्ना फक्त विष्णू वाघ म्हणून तो आवाज काडिनाशिल्लो एक कलाकार एक कलावंत म्हणून तो आपलो आवाज काडटालो आनी ताज्या खातीरूच आमच्यो आशा चड पल्लवीत जाल्ल्यो आसा की आमच्यो जी कितें सपनां आशा आकांक्षा कलाकार लेखकांची आसा ती वेवस्थीत ताणें मुखार व्हरची आनी त्या खातीर आमचो पाठिंबो व्यक्त करपा खातीर आमी हो सत्कार घडोवन हाडपाक ठरयला. की जो भ्रश्टाचार आसा तो फक्त मायनींग पुरतो मर्यादत ना जर कलेची आनी सांस्कृतीक क्षेत्रां जी आसा थंय सुद्दां तो आसा आनी आमची अपेक्षा आसा की सरकारान ती खातीं वा तो जो कितें भ्रश्टाचार मांडला तो निवळ करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर ताणें विष्णूचें सहकार्य घेवचें आनी विष्णूक आमी सगळे कलाकार जे आसा ते सहकार्य करपाक आमी राजी आसतले. लाखांनी कोट्यांनी रुपया कलेच्या नांवार हांगा खर्च जाता पूण ते खरेंच कले खातीर जाता वा कलाकारां मेळून जाता हाजे विशीं आमकां दुबाव आसा. तातूंतलो एक पुरस्कार तांगेलो हांवें परतिला नाका म्हणून सांगला ताजें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन तांणी 24 तारखेक दवरला आनी ताणें म्हळें आतां तुवें तो घेवपाक हरकत ना कारण आतां तर काँग्रेस सरकार गेली BJP सरकार आयला. हांवें म्हळें पळय पुरस्कार हांवें नाकारिल्लो खरो आज म्हजें सरकार आयलां हेंवूय खरें पूण पुरस्कार नाकारपी हांवूय ना स्वता विष्णू वाघ आसा वो आमोणकार आसा ते कमलाकर महाशय उदय भेंब्रे सगळे आसा म्हणटो खंय तरी एका विचारान आमी राजिनामो दिला थंय जाल्यार हांव आयज म्हाका पुरस्कार म्हणटा हांव वचून तो दिले म्हगेलो अशें म्हणून घेवपाचें ना. म्हाका 25,000ची खूब गरज आसा पूण शेवटी लेखकाक स्वाभिमान तरेच्यो गजाली आसा. म्हणटो हे जे कितें प्रश्न आसा आतां आमी सगळ्यांनी पुरस्कार परते केल्या पदांय परती केल्या ताजो सरकार एक वेगळे तरेन जर आमकां अपील करता जायत म्हणजे त्या लोकांक सगळ्यांक जाल्यार ताजो आमी वेगळो विचार करतले पूण इंडिविज्युअल आमी कितें डिसिजन घेवचें ना. म्हणून हेच जे हाजे भजन स्पर्धेचें आसा ताकाय थोडो आमकां विचार जाय. आमी परत एकदां सगळे बसतले कला अकादेमीचो चेअरमॅन जाहीर जावपाचो आसा कला आनी संस्कृतीचो मंत्रीपद जाहीर जावपाचें आसा
तें जातकच आमी परत एकदां कलाकार तांकां सगळे मेळटले आनी आमचे जे कितें आसात गजाली कितें आमच्यो आसात जाग्यार घालपाच्यो त्यो आमी तांच्या कानार घालतले. तातूंत नक्कीच जी भजन स्पर्धा आमी रोखून धरिल्ली वा रद्द केल्ली तिचो फेरविचार जातलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.